आजच्या दिसाचो पार्ट 2 ओके ब्लॉगाचो. सो येस हांव रेडी जाला, फ्रेशन अप बी सगळें रेडी जाला ओके. नो म्हजो आयचो आउटफीट ब्लॅक कलर तुमकां हांव मागीर दाखयता ओके. थोडे फोटोज बी घालता एंडिंगाक बीन ओके. सो आतां न्हू फ्रेंड्स आतां टायम 6:45 ओके. आनी 15 मिनट्स आमी सायडीन हाडपाक वयतली असो लागींच तें शेजऱ्याकूच ओके. सो येस आमी सगळीं रेडी बी जाल्यार स्नॅक्स बी आमकां पॅक करपाचें ते बी सगळें पॅक बी करून आमी दवरला ओके. सो ऑल सेट टू वेलकम आवर लेडी एट आवर प्लेस ओके. सो आतां वयता 5-10 आनी 10 मिनटांनी हांव सायबीणी घालपाक वयतलें ओके. सो तुमकां हांव मागीर मेळटा सायबीण बी जाल्या उपरांत पळयता मागीर कितें थोडे थोडे मोटे मोटे शूट करता आनी तुमचे शेअर करता ओके. सो येस आय एम वेरी हॅप्पी एंड एक्सायटेड टू वेलकम आवर लेडी एट माय प्लेस. सो चलो वयता कित्याक सोंपन वयता बिकॉज काजन्स आनी थोडी फ्रेंड्सूय बी आहा सो ताका लागून ओके. सायबीण जाल्या उपरांत तुमकां मेळटा. त्याची आणि पवित्र आत्म्याची नावे आमेन. जावशे ओढ्या मागण्याचो पुतान तुका केला देखून आदारास रोपाक्याचो सदां जायतो आशिरो दिमाये आमकां तुजो सदां जायतो आशिरो दिमाये आमकां तुजो. लागून दिलय राजे माया ताळेवन पळयताले. उदक आंगान भरून सुजलोलो एक मनीस तांचे मर्यांत आसलो. धर्मशास्त्र्या आनी फारिसेवां लागीं उलोवन जेजून म्हणलें, लग्नाच्या घरात सोरो ना जातोच तांचो हुस्को दवरून मारये तांचे खातीर आपल्या पुता लागीं मागणे केले. आमच्या घराब्यान आडपड्यो आसात. ओ मोगाळ माय आमचे ताय तूं राव गोरसा काता सदांच तूं पाव. ओ मोगाळ माय आमचे ताय तूं राव गोरसा काता सदांच तूं पाव. माये काकुतीचे माये मोगाचे माये सोशे गुणांनी बोललेले. माये काकुतीचे माये मोगाचे माये सोशे गुणांनी बोललेले. सगळी बसा.
सायबीण कापास जाल्या उपरांत फ्रेंड्स आमी जितली आमगे सायबिणीक येयल्ली पळय तितल्याकूय हे स्नॅक्स दिल्ले. दॅट इज चिकन बागर, प्रॉन्स रिसॉयस, बीफ क्रॉकेट, चीज बॉल आनी सॉफ्ट ड्रिंक. थोडेशें जेवण आमी घरा कडेन रांदलेलें. दॅट इज सॅलड, पीस पुलाव, रेड चिकन लेस ग्रेवी, चिकन चाव चाव, मागीर केल्ले चिकन ग्रेवी आनी बीफ केल्ले. ओके, आनी डिजर्टाक आमी दवरलेले ड्राय फ्रुट्स आनी फ्रेश फ्रुट्स घालून कस्टर्ड आनी मँगो फ्लेवर जेली. हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सो फ्रेंड्स, हांव तुमकां आयज नेक्स्ट डे मेवता. ओके, दॅट इज काल आमगे सायबीण जाल्या. तुमी स्टार्टींग पळयलां आसतलें. ओके, सो येस, काल आमगे सायबीण जाल्या आनी सगळी सायबीण बी सगळे बरे भाशेन जाले. ओके, आनी येस, पावस पडटालो बट जेन्ना आमगे सायबीण आसली पळय तेन्ना पावस बी कांय पडोंक ना. ताचे पयलीं फूल डे पावस पडलो बट जेन्ना सायबीण स्टार्ट जावपाक आसली तेन्ना एक 10 to 20 मिनट्सा पयलीं कितें तरी पावस स्टॉप जालो. ओके, सो बरें जालें, देवान आनी सायबीण मेळून आसर घायलो म्हण पावसाक. कित्याक पावस पडलेलो जाल्यार खूब डिफिकल्ट जावपाचें. इवन दो आमकां सायडीकूच आहली आमच्या शेजऱ्याकूच सायबीण, बट स्टील बिकॉज ऑफ रोड आमकां खूब डिफिकल्ट जावपाचें. बट या बरे भाशेन जाली सगळी सायबीण बी सगळे. ओके, आनी ताजे उपरांत सायबीण बी जाल्या उपरांत आमी सगळी बरे भाशेन सायबिणी कडेन बसलेली हॉलान. ओके, सगळी आमची फ्रेंड्स फॅमिली येयल्ली पळय ती. ओके, आनी बरे भाशेन टायम स्पेंड केलो सामको बरो शांतीकायेन आनी बरे हितून सामको. आनी ताच्या उपरांत मागीर आमी डिनर केलो. ओके, तुमी पळयलां आसतलें क्लिप्स आमी डिनराक जेवण रांदलेलें बी पळय तें. ओके, सो डिनर बी केलो आनी येस, सगळें बरे भाशेन जालें. ओके, आनी तेच भाशेन फ्रेंड्स म्हाका तुमी सांगा, हांवें सायबीणचें टेबल न्हेसयलां तें कशें दिसता पळय तें. ओके, आनी फ्लावर्स आनी सगळें कशें दिसता पळय तें तुमी म्हाका कमेंट करून सांगल्यार जाता. ओके, आनी येस, सगळें हांवें तें घरा कडेन न्हेसयल्लें. ओके, ओन्ली फ्लावर्स हांवें ऑर्डर दिल्ली भायर आनी टेबल बी सगळें हांवेंनूच न्हेसयलां. ओके, कलर बी सगळें हे फावट हांवेंनूच चूज केल्लो. ओके, सो तुमी म्हाका कमेंट करून सांगा मेज कशें दिसतालें पळय तें. ओन्ली थिंग म्हाका व्हिडियो करूंक मेळूंक ना जेन्ना हांव टेबल न्हेसयतालें पळय तेन्ना, बिकॉज शूट करपाक कोण नासलो. कालच्या ब्लॉगान हांवें पळय तुमकां सांगलां तें. ओके, बट एनीवेज पळयतलें इन फ्युचर केन्ना नेक्स्ट इयर बी आतां सायबीण जेन्ना येता तेन्ना तुमचेशी हांव शेअर करतलें व्हिडियो. ओके, सो येस, कालच्या ब्लॉगाचो एंडींग हांवें आतां घेयला. ओके, सो आयच्या दिसाचो दॅट इज नेक्स्ट डे न्हू आयज. सो हांव आतां ब्लॉग स्टार्ट करता, आजून स्टार्ट करूंक ना. ओके, सो कालचो ब्लॉग हांव हांगासरूच एंड करता कित्याक म्हाका थोडेशें तुमकां सांगपाक जाय आहलें. सो ताका लागून हांवें पयलें कालच्या ब्लॉगाचो एंडींग घेतलेलें हांव आनी ताचे उपरांत मागीर हांव न्यू ब्लॉग स्टार्ट करतलें. ओके, सो इन केस आनी तुमकां कितें विचारपाक जाय, जाणां जावंक जाय बी जाल्यार म्हाका कमेंट करून तुमी विचारल्यार जाता. ओके, सो चलो ब्लॉग एंड करता. इफ लायक जालो जाल्यार लायक करा, शेअर करा, म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा आनी हांव मेळटा तुमकां म्हाज्या फाल्यांच्या ब्लॉगान. ओके, चलो बाय.